देवाचें उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचे पयलें वचप धर्मदुतांच्या इतिहासांतलें आनी जुवांवाचें शुभ वर्तमान. जेजू फारिजेवांचेर, मुखेल याज्ञिकांचेर आनी तांच्या जाणकारांचेर कित्याक रागार जाता? ताचें कारण म्हळ्यार जेजू तांची मनां बरे भाशेन वळखता. ते कितें चिंततात तें ताका सारकें कळून येता. पयलें म्हळ्यार ते सजमताले की जेजूक ते बरे वळखतात म्हूण. आनी जेजू तांकां सांगूंक सोदता की तुमी म्हाका वळखनात. ते कशेंच मानून घेनात. ते जेजूक वळखतालेत तो नाजारेत गांवांत जल्मल्लो म्हूण, जुजे आनी मारिया ताची माय पाय म्हूण. पूण तांकां खबर ना की जेजू मनशाचो पूत देवान पाठयल्लो म्हूण. ते तांकां खबर नासली. आनी हें जेजू तांकां सांगूंक सोदतालो ते कशेंच ते मानून घेवंक तयार नासलेत. दुसरें म्हळ्यार जेजू तांकां बरो वळखतालो की ते ताका कितें कोत्तले आसलेत. कितल्योय ताणें खुणा केल्यो तांचे मुखार, कितले तांकां सजमायले जाल्यार ते कशेंच मानून घेवचे नात. निमाणो आपणाक खुर्सार खिळायतलेत हें जेजूक आदी फुडेंच खबर आसली. आनी हाका लागून तो आपलो वेळ पिड्ड्यार करिना. जें कितें तांकां सांगूंक जाय तें स्पश्ट पयलेंच सांगता. कित्याक तो जाणा आसलो कितलें हांवें तांकां सजमायलें जाल्यार ते सजमोचे नात म्हूण. कठोर मोनाचे, घोट मोनाचे. खऱ्यांनीच मोगाळ भाव भयणांनो, जेन्ना जुदास इस्कारियत वेता तांकां सांगूंक जेजूच्या ग्रुपांतलो भायर सोदता तेन्ना जेजू ताका म्हणटा जें कितें तुका करूंक जाय बेगीनूच कर. कित्याक ताका आदी फुडेंच खबर आसा की खुर्सार आपणाक मरचो आसा. जुदास इस्कारियत बेगीन बेगीन वचून तांकां कळीत कोत्ता तो खंय आसतलो तें. जेजू मनशाचो पूत देवान पाठयल्लो. तो निकोदेमाक सांगता की जरी तर हें तूं मानून घेना, निकोदेम फारिजेव, जरी तर तूं हें मानून घेना जाल्यार तुका स्वर्गीचें राज मेळचें ना. जे कोण मानून घेत तांकां स्वर्गीचें राज मेळटलें. जेजू आत्म्याथान आयला. देवाचो म्हळ्यार आत्म्याचें. सगळें संवसाराचें न्हय. सगळेंच हांगासर दिसता तें सारकेंच सगळें खरें न्हय. जेजू आत्म्याचो मनीस. जशें आमी थोडे आत्म्याचे. आत्मा आमचे भितर आसा. आमी देवाची देव तेंपलां म्हणटा कित्याक आत्मा आमचे भितर आसा. जेजू जाय तो आत्म्याचो आसलो. थोडो मनीस आसलो म्हळ्यार जल्मल्लो तो मनशा सारको मनीस. पूण देवाचो पूत हें सगल्यांक कळ्ळें ना. जांकां कळ्ळें तांकां स्वर्गीचें राज फावो जालें. आनी निकोदेमाक जेजू म्हणटा तूं फारिजेव बरो मनीस, पूण जो पर्यंत तूं हांव सोडवणदार म्हूण वळखून घेना तो पर्यंत तुका स्वर्गीच्या राजांत तूं वांटोना. आमी जेजूक खरेपणी मानून घेता काय? तो मनशाचो पूत देवान पाठयल्लो म्हूण खरोच ताका वळखता काय? ताची उतरां खरेपणी आमी मानून घेता काय? जरी तर आमी ताच्या उतरांक मान दिनात, आमकां जाय तशें करता जाल्यार देवा कडेन आज मागुया आमी आमचें मन बदलूंक आनी रोखडोच ताका मानून घेवंक आनी आमकां स्वर्गीचें राज फावो जावंक. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.